ऑलरेडी हे पायपा घालपाचे जे काम चालू आहे वॉटर सप्लायचे ते हळूहळू आमच्या बाउंड्री पार्शाच्या बाउंड्रीचेर पावत येयल्ले आसात। आम्ही ह्याच्या पयलीं आमदारा मार्फत आमदारान आमच्याकडे सगळी मिटिंग्स घेतलेली जेन्ना ते पार्शान पावतले त्याच्या पयलीं जी आमची 1133 केबल लायटीचो केबल घालच्या खातीर एक सायड रस्त्याची फोडलेली आहा ताका सगळ्याक डांबरीकरण करतले म्हणून, पण आयज पासून हे बाउंड्री पावत येयले पण हे काय डांबरीकरण जावंक ना। त्याच्या खातीर आमच्या सबंद पार्शे गांवाचो स्ट्रॉंगली विरोध आसतलो। आम्ही सगळ्यांक हेंची निवेदनाय दिल्ली आसात जो पर्यंत आमचे ती सायट डांबरीकरण जायना तो पर्यंत ही पायपलायन मी आमच्या गांवांसून घालूंक दिवचोय ना। म्हाजो डेव्हलपमेंटाक विरोध ना, पण हेचो अर्थ असो न्हू की ती सगळी धूळ आमी गेली वरासभर खातो तशीच सबंद फूल आणि हे सायडी PWDन जर रस्ता वॉटर सेक्शनाचे जर पाय घालच्या खातीर जर पायपलायन फोडली जाल्यार आमचो रस्तो हो 5 किलोमीटर फक्त धुळीचो जातलो। त्याच्या खातीर आमचो ह्या कम्प्लिटली विरोध आसतलो जो पर्यंत ते सायटीन जी 11 केबल लायटीचे केबला खातीर जो रस्तो फोडला तेका जो पर्यंत डांबरीकरण जायना तो पर्यंत जो पर्यंत तुम्ही हे खणटात त्याच्या उपरांत तू रिइन्स्टेट केल्याशिवाय ते करपाक मेळना। पर्यायी व्यवस्था आसपाक जाय आनी ताका लागून आमकां कळटा की तेचेर जो हे आसा आपले हॉटमिक्स आसा हो मागीर येतलो, पण पर्यायी व्यवस्था म्हणून तेचेर तुम्ही आसा तो खणून घातलेल्याचेर डांबर करा। आगरड्या पासून चोंचाय म्हणजे जेन्ना आमच्या शूटिंग हबान जेन्ना नॅशनल गेम्साक लागून ती जागा आयडेंटिफाय केल्ली तेन्ना डेलिगेट्स येतले म्हणून तेचेर तुम्ही डांबर घालून सोडल्यात, मागीर फुडलो कित्याक सोडल्यात तुम्ही सांडल्यात। आनी ताका लागून आमचो प्रखर हे गोष्टीक विरोध आसतलो जो पर्यंत तेचेर डांबर घालिनात तो पर्यंत आम्ही हे फुडें खणोवंक कशेंच कदापि दिवचे ना। गेले कित्येक दिवस पेडणे ITI टू मोर्जी जी 30 MLD उदकाची जी पायपलायन वचपाची आहा पंचान तेचें काम चालू आसा। साधारण हॉस्पिटल क्रॉस करून आता आम्ही पार्शेच्या बॉर्डरीर पावल्यात। पेडणे हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल पेडणे हॉस्पिटल क्रॉस करून आम्ही आता पार्शेच्या बॉर्डरीर पावल्यात। हांगर कशें आसा त्या वेळाचेर आमी हो रस्तो रुंद करून घेतलेलो, म्हणजे तीच दूरदृष्टी धरून आमी हो रस्तो रुंद करून दवरलेलो। किंबहुना चावद्यासून ITI पर्यंत आमी एका बॅरिकेड मदलो डिवायडर घालून हे वन वे करपाचो आसलो, पण तो काळांतरान रावून गेलो। जशें हांगासरले नेतृत्व बदलात गेले तशें ते फाटीं उरले। आयज साधारण वर्ष पूर्ण जाला जे त्या बाजून 33 kV आणि 11 kV ची लायन ऑलरेडी घातलेली आसा, जेचो कायदो तसो सांगता की तू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पयशे रिइन्स्टेट केल्याशिवाय तुका खणोंक मेळना। आमी एखादे जर आमकां क्रॉस जर आमी पायप घेतले कनेक्शनाक जाल्यार आमकां ते पयशे भरचे पडटात आणि घातल्या नंतर पायप सोमतो आमकां तेची डागडुजी करची पडटा। आता वर्ष जावन गेले, आता कालच्यान कोड लागला आणि म्हाका दिसना ह्या पावसा पयलीं तेचेर आनी कितें डांबर येतलें म्हणून। पार्शा पंचायतीन अजय कणगुटकराच्या नेतृत्वा सकयल ऑलरेडी एक डेलिगेशन आनी एक मेमोरेंडम दिल्लो आसा की पार्शे गांवांत जेन्ना हो रस्तो ही जी पायपलायन येतली तेन्ना आमी ते स्टॉप करतले म्हणून। कारण इतलेंच की थंय जो खणून रस्तो जो उडयल्लो आहा तेचेर अजून डांबर घातलेलें ना। साधारण 5 ते 6 किलोमीटर जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार तो रस्तो फक्त सोलिंग केला आनी तसोच सांडला। आणि जेन्ना हे जर तूं पळयशीत जाल्यार रस्त्याच्या साधारण एके सायडीच्या मधोमध जेन्ना हे खणटात तेन्ना रस्तो उरचो ना। आणि एअरपोर्टाची जी रहदारी हेवटेन जी वचणारे जे लोक आसात साधारण अंजुना वागाथोर बागा मेरेन सुद्धा जे वचणारे जे व्हेकल्स आसात तो होच रस्तो फॉलो करतात, कारण हो शॉर्टेस्ट रस्तो बी दिसता आणि ताका लागून एक्सिडेंट जावपाचे मच मोर पॉसिबिलिटीज आसात। आणि ताका लागून जो गांवान जो निर्णय घेतला, लोकांनी जो निर्णय घेतला, पंचायतीन जो निर्णय घेतला सरपंचाच्या अध्यक्षते सकयल तेच्याक आमी ठामपणे उबे रावतले आणि कसोच हो पार्शा फुडें जो पर्यंत डांबर करिना तो पर्यंत आमी त्या फुडें व्हरोंक